त्या मंगलाचरण सांगू का श्रीमती दीपा भट माताजी अत्तसची. माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच चैतन्यदेवं श्रीपादां सहग नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने. श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौरकरुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे. नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादांबुजायते नमः. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय अनुगवरायते भावगुणः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विसे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याकं नमामि भक्तशक्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. जयतां सुरतौ पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधाशील गोविंद देव्यो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि. श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवट तटस्थितः कर्शन वेणु स्वनैर्गोपी गोपीनाथ स्वीयेस्तु नः. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. हरे तुम खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही भारी चंदकन सांगितलंस. हांव सगळ्यांक यापास हरे कृष्णा सांगतास. तुमका पूरा जनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन आयच्या रामनवमी स्पेशल रामायण सेशनाक मी स्वागत करता. आयज सेशनांत आमी सुंदरकांडा विशयू शिकू वतसची. तशी हांव श्री हनुमान चालीस सांगून प्रारंभ करतस. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी भरनौ रघुबर बिमल यशु जोदायक फलचारी
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरऊ कलश विखरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ सांजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावाणी गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनीश नारद शारद सहित मुनीश सहित ईस यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोई द कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीन राम मिलाय राजपद दीन तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर बानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिक मेली मुख माहि जल दिलांगी गई अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम द्वार तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे शुभ सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहो को डरना आपन तेज समारो आपे तीन लोक हाक के कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा जप तप निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन करम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अशवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे प्यासा सदा रहो रघुपत के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवीर पुर जाए जहाँ जन हरि भक्त कहाए और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरो हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाए कृपा करो गुरुदेव की नाही जो सत बार पाठ कर गो छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरीशा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मन देरा की जय नाथ हृदय मन देरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जय श्री राम। हरे कृष्णा। आम्ही आताताई श्रीरामाला बालकांड अयोध्याकांड अरण्यकांड आणि किष्किंधाकांड विषयी समजून घेतील असं पहिले मंडे हिज ग्रेस विप्रसुदामा प्रभुजीनं भारी चंद करणू सुंदरकांडाचे फर्स्ट पार्ट आमका एक्सप्लेन केलेलं असं त्यांनी हनुमंताला 4 गुण धृती दृष्टी मती आणि दक्षमा विषयी सांगितलं असं
प्रभुजी नमका पुरा जन निम्गिलस सुंदरकांड अंतुले सुंदर मळा कोण सुंदर मळा कसले म्हण आमकां पुरे निम्गिलस आव सेशन स्टार्टिंग तुमकां एक सಣ್ಣ क्लू दिला म्हणलेक तस हाव अशीची आता सुंदर कोण हू इज सुंदर इन सुंदरकांड म्हण रिवील करूक आम्ही प्रभुजी कापोया प्रभुजीक आपोच पश पुढे एक सारा इंट्रोडक्शन दितस प्रभुजी आमकां पुरा चिरपरिचित तसल्यार एक इंट्रोडक्शन दिता प्रभुजी हांगेल कार्मिक नाव विक्रम भट म्हणू आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर इन फ्रेंच मल्टीनॅशनल कंपनी आणि ग्रॅज्युएशन फ्रॉम सिडनेहेनम कॉलेज अँड MBA फ्रॉम SP जैन कॉलेज केलेलं आसा हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज तुलन हंगेल आणि डिसिपल ऑफ हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हंगेल फॅमिली पुराय वेंकटरमण देवस्थान कारकळ शिराळी महामाई गणपती देवस्थान आणि काशीमठ संस्थानाचे सेवकर नाईल आसा हंगेला आनुश्री हनुमंत भट प्रभुजी हांणी काशीमठ संस्थानाचे मॅनेजिंग कमिटींत आसची तशीची हंगेला अम्मा श्रीमती गौरी भट्ट पुरागोतस माताजी हांणी उपास व्यास उपासन भजन आणि सत्संग करताची तशी आणि भगवत पुराण कोंकणीन सुमार प्रोग्राम दिलेलो आसा ताणे ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेट करता आसची हंगेल धर्मपत्नी हंगेल पुरा मोगाची श्रीमती राधिका बाव माताजी हांणी ज्वेलरी डिझायनर जावन आसची वृत्ती रूपेन आणि हांणी आमकां कीर्तन क्लासेस पुरा घेता आसची आणि तांणी आमकां स्टोरीज या पुरा भगवत पुराणांतू तांणी ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करता आसची हांकां 2 चेडूं आसची देवामृत आणि गोपीनाथ म्हणू आणि कृष्ण भक्तींत आसची हरे कृष्णा प्रभुजी ओवर टू यू हरे कृष्णा धन्यवाद गायत्री कामत माताजी तशीची दीपा कामत माताजी के धन्यवाद मंगलाचरण मणि कतिर प्लॅटफॉर्म वारी भारी चांग रूपारी सेव करतसले मन असुनु ते कोरून दाखिलेलें आसा राधाकुंड प्रभू आशीर्वादान आणि मुरलीधर चरण प्रभू फॅमिली आणि मधुपती गोपीनाथ प्रभू रसवती माताजी आणि पुराजन मेळून ह्या प्लॅटफॉर्माक चंद रूपारी सेवा भावान चांग रूपारी आमगे पुरा GSB बांधवांक भक्तींत भाग घेवचें सुलभ रितेर जावच तशी हे एक प्लॅटफॉर्म कोण दिलेलें आसा धन्यवाद कृतज्ञ आसा तशींची पुरा मालगड जनांक पुरा वैष्णव जनांक तूं हे प्लॅटफॉर्मार आसती तांकां पुरा जना दंडवत प्रणाम करून तुमगेलो आशीर्वाद घेवन हे सेशन सुरू करूं वता सुंदरकांडात सेकंड पार्ट सुरेख प्रार्थना करता ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हनुमान चालीसा सांगल्या म्हणके तंतु त्या श्लोक शिलतावळी सूक्ष्म रूप धरे सिंह देखावा बिकट रूप धरे लंक जराव आज आम्ही त्या पॉइंटार दोन आमगेले सुंदरकांडाचे वर्णन पळोवया म्हळ्यार लास्ट टाइम आमी पळयलें कशी हनुमंतान सगळे समुद्र ओड्डून वचून तागेले ते सेवा रूपी तागेले भाव ते दाखोवन ते कशी थंय लंका येवन पावलो आनी लंका खंय वचून फायनली कसन तागेले मनान डिसअपॉइंटमेंट आशिल्लें जाल्यार ताणें पुरा जनाले देवालें मालगडालें पुरा जनालें चरण कमल उडगास करून की कशी पूण हें म्हाका दिल्लेली एक सेवा हांव करूं काची कसन एक नेगेटीव मनांत आयल्यार पळय कसन की म्हगेलें एक भाग्य आसा तें हांव कोरका आनी ते देव चलोसून दितलो म्हूण ते धैर्यारी मुखार वता आनी तेन्ना हनुमंतू अशोक वाटिका येवन पावता आयचे सेशन सुरू करचे पयलीं फुडें रामाल आनी हनुमंताले एक स्तुती करुया रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सो आयचे सेशनांत तूं ते हनुमंताल चरण कमलारी तेगेले उडगास करून तो पुरा जनाक धैर्य दितलो देव तो कोणी खंयचेय कश्ट आसल्यार हनुमंताल उडगास करून तांगेले जिवनांत ते कष्ट परिहार जावच तशी खातीर हनुमंताक प्रार्थना करतात तो तसं ते हनुमंता देवाल चरण कमलार प्रार्थना करून हे नेक्स्ट एक 45 मिनिट्स तागेले लीला तागेले ते भक्ती
ताची प्रदर्शन कशी हे सुंदरकांडा जालेलें आसा ताची वर्णन आयकून आमगेलें व्हड भाग्य हें की असल काव्य आमकां आयकुचें मेळटा पुरा भक्ताल्या आशिर्वादान आमी मुखारसून वचुया त्या भावनेन त्या मुडान की आमकां एक तसलें थोडे पूण एक किंचित रुपार ती हनुमंताक रामाल खातीर आशिल्ली भक्ती ताचे एक थोडे आयकुचें मेळून आमगेल मनांतूय थोडे भक्ती उद्भव जावं म्हण ती प्रार्थना करून मुखारसून तशी सांगल्या म्हणके हे सेशनांत आमी लास्ट डिस्कस करूया कोण सुंदर हे सुंदरकांडांत बाकी पुरांतू ते कांडाच नांव बालकांडांत बालपण तशें सुंदरकांड कसं लेखता सो तुमकां कसं मनांत असल्यार तुमी टायप आउट करता बी येता लास्टार आमी पळोवया कसं कॉमेंट्स असल्यार आनी आमगेले आन्सर रिवील करूया सुंदर म्हळ्यार कोण तो सुंदरकांडाचो सो हनुमंतू थंय अशोक वाटिका येवन पावता आनी थंय रुक्का मागशी पोवन बसता आनी ते एक व्हड शिमशिप म्हूण एक वृक्ष आशिल्लें आनी तें वृक्ष भारी एक सुवर्ण वर्णाचे एक नमुने शायनिंग्स येता आशिल्ले ताचे जोखून ज्योतीस येता आशिल्ले त्या रुखारी हनुमंत आश्चर्य दिसता हे रुक्का कशी अशी एक सुवर्ण गोल्डन कॉम्प्लेक्शन कशें आयलां म्हूण मागीर पळयल्यार थंय ती सीता देवी थंय बसून आशिल्ली तेगेल रिफ्लेक्शनान ते सगळो रूख गोल्डन दिसता आशिल्लो म्हूण आनी ताका हगूर राम 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 म्हणून आयक पडटा तसले सीता देवी उडगास करताच रामाले सगळे टायम 24 hours रामाल विशय मात चिंतन करची ताका आवाज आयक पडटा ताका तो लेखता हांव चिकेत लागीं वचून केअरफुली एक्झामीन करता म्हूण आनी तेन्ना देवील दर्शन घेतना तागेले ते मनान ते एक सांजच्या डाक तागेले आवस पळयल्यार कशी एक भावन येता त्या प्रकार येता आनी हनुमंता दिसता हे सीता देवी तसले देवीन म्हाका तिगेले चेडू म्हूण स्विकार करता आनी तिगेले आशिर्वाद जावका म्हाका म्हणून आनी हनुमंतू तिगेली भक्ती पळयता आनी हनुमंत म्हळ्यार पुरा प्रकारा शास्त्रांत एकदम विद्वान जावन आशिल्लो ताका कसले लक्षण पडलेल्यार कळत आशिल्लें की कोण कशें आसा तांगेले गूण कशें आसा म्हूण तें ताका तें सायन्स गोत आशिल्लें हनुमंताक तें विज्ञान गोत आशिल्लें पुरा शास्त्रांत ताका तें पळयल सुद्दां हनुमंताक कळटा की हें स्त्री हें देविलें वर्णन पळयता ताका कळटा की सगळ्यांची ब्रह्मांडांत सगळे सृश्टींत अशें चांग गूण पुरा अनलिमिटेड फॉर्मान तिगेलांत आसा म्हूण हनुमंताक कळटा पुरा आमगेल्यान एक खंयचे चांग आसता आमकां तेगेल्यान कसं एक दोन वायट गूण आसता मानव म्हळ्यार जाल्यार हनुमंत पळयता केअरफुली पळयता तेन्ना ताका दिसता की हे सगळे सृश्टींत अशें पुरा कसं चांग गूण आसा पळय ते अनलिमिटेड फॉर्मान हे सीता देवीले आसा म्हूण कळटा आनी तो एकदम त्या एक चारडाक कशी एक अवसूल शरण जावका त्या प्रकार भावनेन पळयता आसता मागीर हनुमंतान रामान ताका पुरा तें ओवर अ पिरियड कसं सांगेल सीता देवी विशय ते पुरा तो डिस्क्रिप्शन तागेले मनांत आसता ते मॅच करता हें सांगेल आसा खंयचे ते आभूषण ना आशिल्ले पळय त्या वेळी मिसिंग आसा आनी विंगड पुरा कसं चिन्ह ताका गोत्त आशिल्लें आयकलेलें रामान सांगिल्लें ते पुरा तो व्हेरीफाय करता वॅलिडेट करता आसी ह्या पुरा रामान सांगल्या म्हणके आसा म्हूण आनी ते खंयची ते वस्त्रा भाग तिणें वयर दुखून वतना ते पिंदून सकल घाल्लेले ते किशकिंदारी पर्वता वयरी त्या वेळी पळयत त्या भाग चिक्के पिंदून आसा म्हूण आतां ह्या पॉयंटारी हनुमंतू 100% कन्विन्स जाता की ही सीता देवीची म्हूण आनी तिगेलें वर्णन तिगेली भक्ती तिगेलें तें सौंदर्य तिगेलें तें चांग गूण पळोवन हनुमंता दिसता की म्हाका रामान केन्ना दुखार आशिल्लें कळत आशिल्लें सीता देवी ना म्हणून म्हाका असल ही देवी इतली चांग गुणाची कोणाक पळयल्यार कोणी धनी जाता ती आत्तां म्हाका कळ्ळें राम इतले दुखांत कसले आसा म्हूण असल देवील दर्शन घेवन शरण मेळ्ळ्यार कोणी सोडू तयार जातलें असल देवील चरण कमल आनी रामाल संगत रामाक इतले काळ दुखून तिका मेळ्ळी म्हळ्यार राम कितले दुखार आसा आत्तां म्हाका निज कळ्ळें म्हणटा आनी सीता देवी एक प्रकार तिगेले अश्रू तिगेले दोळ्या दुखून येता आसा राम 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 म्हणटा आसा आनी हनुमंता दिसता की सांगतात पळय मेड फॉर इच अदर तशी ते हनुमंता दिसता की राम आनी सीता जोडी म्हळ्यार कसं धन्य म्हणून ताका दिसता असल पुरा मनान तागेले येता आसा तो रुखार दुखून पळयता आसता न्ही हें वाल्मिकीन बरयलां आनी वाल्मिकीन भारी म्हळ्यार तागेलें काव्य भारी सुंदर आसा असल पुरा श्लोक आसा तातूंत सीता देवील ताणें वर्णन केलेलें आसा म्हळ्यार कशी एक कमल चिखलांत आसता कशी आसा तशी एक वर्णन केलेलें श्लोक मागीर कशी
ती तिका कसने आतां कसने आभूषण ना तिका आतां अशोका वाटिका जाताना जाल्यार तिगेले रामाल भक्ती पातिव्रती म्हणटात पळय तें एक व्हड भूषण आसा तेगेलें आभूषण आसा तिगेल्याक म्हूण वाल्मिकी मुनीन सांगचें आसा आनी मस्त सकट एग्जाम्पल दिवचें आसा वाल्मिकी मुनीन कशें एक अग्नीक धुवार आयल्या अग्नी दिसना कशें एक वज्र चिखलांत पळय त्या वज्रात शायनिंग दिसना तशी पुरा वर्णन करून सीता देवी विशयी वाल्मिकी मुनीन सांगचें आसा की अशी पुरा मनांत येता हनुमंतालें म्हूण आनी थंय पळयल्यार ते राक्षस आशिल्ले पळय थंय पुरा त्या वनांत सीता देवी सुत्तू तांगेलें पुरा वर्णन आसा मस्त प्रकारा विचित्र जावन आशिल्ली राक्षस आशिल्लीं म्हूण तें वर्णन केलेलें आसा एक राक्षस आशिल्लें हांव पुरा सांगना एक राक्षस आशिल्लें नांक तेगेलें माथ्यार आशिल्लें खंय एकल्यान कान इतले दीग आशिल्ले खंय ते चमकत आनी तेगेले कान्ना पाळ्ळी आसा पळय त्या नेला लागता आशिल्ले खंय एकल्याक एकच दोळ आशिल्ले खंय एकल्या पोट एक राक्षस आशिल्लें पोट इतलें व्हड आशिल्लें खंय त्या नेला लागून तिणें तें पोट घश्टून व्हरचें आशिल्लें खंय म्हळ्यार असल प्रकारा पुरा विकार त्या राक्षसी दवरलेलो आसा आनी पुरा जेन्ना 24 hours कोणी ना जे कोणी त्या राक्षस जाग आसता आशिल्ली ती आनी सीता देवी कान्ना येवन उलोवचें कसलें पूण ते कोप येवच तशें उलोवचें रावणा विशयी प्रशंस करून उलोवचें रामाल विशयी कसलें उतर उलोवचें अशी करून तिका भारी तिगेलें मन विचलित जावका तिका कश्ट जावका त्या प्रकारार एकदम तांगेले प्रयत्न चलता आशिल्ले त्या पुरा जन राक्षसीलें आनी रावणान तें पर्पसली तशें केल्लें कसं जालें की सीता देवीन तें संयम तिगेलें साहस म्हळ्यार उणी जावका आनी कशी पुणी करून हांव तिगेलो वाडीक करून घेवका पूण त्या प्रकारार तिका तागेलें रावणान मन आशिल्लें की टायम वता वता सीता देवी कळटलें की राम आनी कांय येवची ना आतां हांव एक्सेप्ट करता रावणाक म्हूण तशी रावणा दिसता आशिल्लें आनी त्या प्रकारार तो मस्त नमुने प्रयत्न करता आशिल्लो मागीर हनुमंतान थंय पळयतना सकाळनी टायम जालो आसता रावण येता खंय 100 भर तागेले क्विन्सा घेवन राणी घेवन आनी कोपार येता खंय थंय आनी सांगता खंय पळय आनी इतले 100 जन म्हगेली राणी आशिल्ली आयली ती सीता निमगी जावका तांकां हांव तांगेले कितले चंद कोण पळयता म्हूण तांकां तूं हय म्हगेलो वाडीक कोण घे तांतू कसो नासता तूं म्हणून मस्त जन त्या राणीक आनी तांकां किडनॅप आनी कोण हाडलेलें जाल्यार तांणी एक्सेप्ट केलें ताका म्हळ्यार तागेली ते शक्ती इतली आशिल्ली रावणाली आनी मस्त जन रावणाले येद्रा ती राणी पुरा जन रावणाक प्रेस करतात की वय सीता रावण भारी चांग आसा हांव इतले चंद कोण आमकां पळयता हागेल तसले आमकां हागेल तसले मनशां वटू राबूक राया रावणाल वटू राबचें आमकां केलें व्हड भाग्य अशी म्हूण पुरा तांणी होगळसिता ती रावणाक सीताल येद्राक आनी पळय तो इतलो तुका जावका जाय ताणें फोर्सार वर येत आशिल्लें जाल्यार तो पळय कितले चांग रुपार तुका येवन केन्ना रिक्वेस्ट करता हे विंगड विशय की रामाक ब्रह्माल श्राप आशिल्लो की खंयचे स्त्रीक ताणें फोर्सेबली व्हेल्यार तागेले मात्ते बेतून वतलें म्हूण तातूंत 2 काण आसा एक अप्सराक बाद दिलेली तेन्ना ब्रह्मान श्राप दिवचें आनीक एक काणी अशी आसा की रंभाकय बाद दिलेली तेन्ना कुबेरान ताका श्राप दिलेलो आसा म्हूण 2 काणी आसा तशी सो अशी न्हय की तो भारी चांग आशिल्लो म्हूण ताका श्राप आशिल्लो म्हूण तो आपोडू वचनाशिल्लो आनी हनुमंत पुरा आयकता आसा हें आनी बद्दलची हें रावणान सदय येवन अशी उलोवन वचचें आनी मागीर 3 वचून जातरी म्हळ्यार एक प्रकारार केन्नाय थ्रेटन करून वचचें आनी ह्या पंतावे सांगता आनी हांव 2 म्हयने राबता ताजे नंतर हांव तुका खावन सोडता म्हणटा रावण तिका आनी पुरा जन रावणान तशी म्हणली सीता पुरा जन राक्षसी थंय पुरा जन आशिल्ले पळय रावणाल जय जयकार घालता ती आनी पुरा जन सांगतात एक सांगतात की हांव तिगेले कान खातलो हांव तिगेले पाय खातलो हांव तिगेले हात खातलो शूर्पणखा सांगता की तुमी पुरा लढाई करूं नाका ती हांव तिका इक्वली कट करून पुरा जना इक्वली तिगेले बॉडी पार्ट्स दिता खावचेक म्हूण अशी शूर्पणखा सांगता म्हूण म्हळ्यार त्या प्रकारार एक नमुने वायट उतर उलोवन सीता देवी कशी एक प्रकार तांणी एक प्रकार कश्ट दिता आशिल्ली म्हूण आमी ह्या वर्णनान पळयता हनुमंत पुरा पळय आयकता हें वयर दुखून आनी सीताकय आतां म्हळ्यार एक पंता तिगेलें मन आयत की हो आनी केन्ना येतलो राम म्हणून आनी तिगेलें मनान तूं अशी एक क्षणा खातीर अशें येता की रामान आनी येनातल्यार म्हाका आत्महत्या करता दिसता म्हूण सीताल मनांत येता म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना हनुमंत पळयता आसी तेन्ना ती त्रिजटा म्हूण आशिल्ली ती सांगता खंय पुरा जन राक्षसीक रावणा वतरी काल रात्री म्हाका एक सपन आयलें हांव तुमकां सांगन न्ही म्हणून आनी तो अशी स्वप्न आयली म्हाका
की लंकाक उज्ज लागला म्हणून आणि रावण एक गाडवा वयर बैसून चिखलान पडला आणि त्या चिखलान तो स्विमिंग करचे ट्राय करता असा पोवचे ट्राय करता असा चिखला भितर म्हणून आणि चिक्कोल म्हणल्यार तो साधारण मटा चिक्कोल नाही पुरा नाक नातील वस्तू ताजे भितर आसा आणि कसं की वासाण येता आसके आणि रावण ताजे भितर पोवता आसके आणि त्या उज्ज जळयलेले म्हळ्यार कोण की एक वानर आयला खंय तो आणि वानरान येवन केल्लें कसं विचित्र सपन आयलें म्हाका म्हणून आणि पुराजन तिगेल वयर हासतात की त्रिजटा वयर कसं ना म्हणून ताका तिका तांतूय कोपेत की त्रिजटा हांसू नाका तुम्ही पुरा अशी आयकून हासील निमित्त तुमकां यात पळयात कसं जावचें आसा म्हणून त्रिजटान सांगचें आसा म्हणून सांगिल्लें तेन्ना तेन्ना हे त्रिजटान उतर आयकून सीताचे म्हणल्यार एक रिलीफ मेळटा आणि त्या मोमेंटारीची एक पक्षी चंद्ररूपारी म्हणतात पळय वंजुला म्हणून एक पक्षी असके ती चंद्ररूपारी एक तेगे ध्वनीन पद्य म्हणल्यार म्हणजे ते ध्वनी येता त्या पक्षीच्या म्हणून आणि त्या वंजुला म्हणलेल्या पक्षीन चंद्रध्वनीन अशी पद्य म्हणटा म्हळ्यार कसं की एक गुड न्यूज आसा म्हणून म्हळ्यार छान कसं की विषय आसा म्हणून आणि वाल्मिकी मुनीन आणि रामायणान पळयल्यार हे पुरा एक पक्षीचे एक व्हड भाग आसा म्हणजे सुरे रामायण सुरू जाताना ते क्रंच पक्षी आशिल्ली मग जटायू संपाती गरुडू म्हळ्यार रामायणान ते पक्षीचे एक भारी व्हड एक तांगेले एक इम्पॉर्टंट पार्ट आसा म्हणून सांगिल्लें आसा आता हनुमंत तागेले एनालिसिस कंटिन्यू करता आसा सीता देवील दोळे सीता देवी कशी ती तिगेले एक लक्षण आसा कशी ती एक ह्या सिच्युएशनान ती तिगेले एक भावन आसा ती कशी बिहेव करता असं पळयता आणि हनुमंताला एनालिसिसांत एक श्लोक आसा तिगेले दोळे पळयल्यार अशी कळटा की ते पूर्ण विश्वास आसा रामा वयरी म्हणून आणि ते देहाक पळयल्यार अशी कळटा की एकदम ती वीक जाल्या म्हळ्यार ते रामाल विरह भावान की राम दूर आसा म्हणून त्या प्रकार ती वीक जावन ती म्हणटात पळय ते एक देह एक पण टक्कर गुण गेला म्हणटा पळय एकदम वीक जावन आसा म्हणून जाल्यार तिगेले ते बिहेवियर पळयल्यार भावन पळयल्यार रावण राक्षसी कोण कोण येवन ती भिवचे ट्राय करता ती जाल्यार तिगेले ते भावन पळयल्यार कळटा की ह्या असल परिस्थितींत वय तिका रावणाकय न्ही कोणाले भंय ना म्हळ्यार ते रामाल वयर तितलो विश्वास आसा तिका की असल परिस्थितींत आमी अनुमान करचे वय जायना की अशोक वाटिकांत कशी परिस्थिती आशिल्ली म्हणून सीता देवी घडी घडी 24 hours जर्नी येवन कसं कसं विकार रुपार तिका नेगेटिव्ह उलयता आशिल्ली ती बाद दिता आशिल्ली ती त्या सिच्युएशनान ती केलो तो विश्वास आशिल्लो रामाल वयरी तो चुक्क न्ही एक क्षणा खातीर वय त्या सीता देवी लक्षण हनुमंता दिसता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि आता हनुमंतान मुखार येवन सीता देवीक सांगू आसा की राम तुगेले खातीर भारी आतुर भावाना की सीता मेगेल केन्ना येतली सीता केन्ना मेळटा म्हणून ते एक प्रकारारी होप क्रिएट करता म्हणजे एक आशा त्या सीता देव मनांत येता हनुमंता मेळटरी की हा आता राम येतलो रामा मेळची टाइम येतलो आता म्हणून तशींच ह्या क्षणारी आचार्य जन सांगता ती की गुरु व्हड वैष्णव म्हळ्यार तांणी तशींच आमी ह्या संवसारांत आशिल्ल्या आत्माक गुरु वैष्णव जावन आशिल्ले जन तांणी येवन एक्सप्लेन करतात की देव आमगेल खातीर आतुर भावान राखून आसा की केन्ना हो मेगेल भक्ती स्वीकार करतलो केन्ना हो मेगेल नामस्मरण वाजयतलो केन्ना हो भक्ताल संघान तूं भक्ती प्रॅक्टीस करतलो म्हूण देव आतुरतार आसा आणि त्या गुरु जावन व्हड वैष्णव जावन अशी स्थानारी हनुमंता मनकेची तांणी ते एक देवाल विशय सांगता ती म्हणून आता ह्या पॉइंटारी आमी पळयता की हनुमंता रामांक कसं काम दिलेलें की सीता आसा की ना म्हणून पळोवका आणि ते कन्फर्म करून येवका म्हणून सो आता ह्या क्षणाक हनुमंतान आपास वचचें आशिल्लें किशकिंदाक हांगा दोखून कसं ताका कसं काम दिलें तें जाल्लें ताणें कन्फर्म केलें की सीता देवी आसा आनी खंयच्या जाग्यार आसा म्हणून आनी आपास वचचें आशिल्लें जाल्यार हांतूय आचार्य सांगतात की हनुमंत म्हळ्यार सांगेल काम मात्र न्ही आनीक देवा कसं खुशी जाता देवाल मनांत कसं आसा ते एक्स्ट्रावय काम करता आशिल्लें हनुमंत म्हणून आणि हनुमंता दिसता की पक्कने रामान म्हाका नेमगेल्यार ती कशी आसा आणि तूं कसं केलें थंय वचून तूं कसं उलयलें कितें केलें अशी पुरा म्हणल्यार हांव सांगलें ना रामा हांव ती खाली पळोवन नापास आयलो तेन्ना रामा शिक्के दुख्ख जावचें पुरो अरे थंय ते गेलेले जाल्यार तेगेलें एक उत्तर उरलोवन येवंक आशिल्लें न्हय म्हणून ताका हनुमंता दिसता की ना हांव आयकूच मात्र न्ही कसं पूण एक प्रयास करता सीता देवीला उलोवचें म्हणून भारी कश्ट आशिल्लें जाल्यार उलोवच म्हळ्यार कसलें की तें पुरा राक्षस आशिल्लें पळय तिगेले सिक्युरिटी गार्ड्स रावणान अपॉयंट केलेलें तांणी
कोणी ना जे कोणी 24 hour ड्युटी आशिल्ली म्हणजे अशी ना की कोणी न्हीद ना ती एक ना जे एक कोणी भोंवता आसता ती ताका हनुमंतान लेखचें आतां येद्रा येवन पळयल्यार खंडीत कळटलें तांकां आनी मागीर तांणी सीता देवीक बाद दितली आतां कसं करचें म्हणून तो मन आवरता म्हणून सांगिल्लें आसा तेन्ना हनुमंताक आम्हाला मनांत कसं आसा म्हूण खंडीत गोश्ट आशिल्लें आनी रामाक सीता देवी कसं मेसेज दिवं का ते हनुमंताक खंडीत गोश्ट आशिल्लें की राम हें हांव सांगता म्हूण तागेलें मनांत आसतलें म्हणून आनी तो लेख खंय दोखून सूर करचें खंय दोखून एंड करचें म्हणजे तो सूक्ष्म रुपारी एक सान पन्ना सायजा पन्ना मातशें निपून सांगतके म्हणजे सीता देवीक अशी पुरो दिसचे पुरो की हे कोणी रावणालें कशें की माट जावं तागेलें कशें की मॅजीक जावं दिसता आतां कशें करचें ताका आतां हांव कशें करचें म्हूण तो लेखतके आसो हांव सगळें रामायण सांगता आयदोळ तें कशें जाल्लें तेन्ना सीता देवी आयकता वतली आनी हनुमंत लेखतके हांव संस्कृतांत सांगता म्हूण हें रामचरित मानसा सांगिल्लें की संस्कृतांत सांगल्यार म्हणजे तुलसीदासान बरयलें की संस्कृतांत सांगल्यार पक्कन ती कळनातलें समज ताका हांव ते तिगेलें अवध भाशा म्हळ्यार तुलसी रामायण रामचरित मानसांत कशें बरयलें पळय ती कौशल देशांत तांची उल्लोच भास आशिल्ली अवध हांव त्या लँग्वेजान सांगता म्हूण म्हळ्यार त्या रामचरित मानसान तुलसीदासान सांगिल्लें आसा आनी सगळें रामायण तो स्टार्टींग दोखून सांगता वतके हनुमंतू आनी हें पॉयंट ते सांगता की हनुमंतू अशोक वाटिका येवन रामायण सांगता असं म्हणून त्या पॉइंट ते रामायण सांगता हनुमंत पुरो डिटेल आवटू आणि सीता देवी खुशेर आयकता आसकें पुरा हें आयकता आसा तिगेलें भावन चेंज जाता आसा एक पंता येता खंय की हांव कशें की म्हगेल मन म्हगेल ओट खेळटास की नाही कशें ना म्हाका ते कळना जाल्यार कोण बाबा हें आनी ताका दिसता खंय ना तें परिस्थिती अशी आयल्या की मागीर मनांतूय अशी पुरो उडगास येता आसा म्हाका आयकल्या म्हणके जाता कोणी ना ते हांगा जाल्यार म्हाका कोण की सांगता आसा तशें आयकता आसा ताका तेका दिसता ना आतां हांव आनी म्हगेलें जीवन जावका म्हूण ना म्हूण तशें ताका दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा हनुमंत थंय थोडें थंय डिस्टन्सार ते पन्ना मातशें दोखून आसा आनी तो त्या एक सूक्ष्म रुपार तिगेले मुखार येता म्हूण सांगिल्लें आसा सान रुपार सीता देवी चिक्के मातशी वतके एक पंता पळोवन जाल्यार तो इतलो सान रुपार आसा म्हळ्यार सान रुपार आसतना कोणाक एक कोणाक एक सान भावना म्हळ्यार एक सान चार्डा पळयल्यार एक सान माजरा पळयल्यार कशी आमकां एक भावना येता तशी मागीर सीता देवी दिसता हो इतलो सान असो म्हूण आनी हनुमंता कळटा आदोळटा रामायण सांगिल्लें ती खुशी जालना जाल्यार आतां हांव विंगड कसलेपणी सांगता तेंचे निमित्त तिगेलो विश्वास येतलो म्हूण आनी हनुमंतू त्या रामायणा सांगिल्लें आसा की नखशिका म्हळ्यार रामाल विशय तागेलें एक डिस्क्रिप्शन तागेलें रामाल विशय एक पार्टा विशय तागेलें नांगकूट कशें आशिल्लें तागेलें दांत कशें आशिल्लें ता पळोवचें कशें आशिल्लो पुरा इतली डिटेलान सांगता खंय की सीता दिसता खंय इतली तर हांव 25 वर्सां रामा वांगडा रावल्या म्हाका इतली गोत ना कितलें हनुमंता गोत आसा बा म्हणून रामाल विशय म्हगेल्या किनाचेर हक्क गोत आसा कशें बा म्हूण सीता देवीक दिसता काय म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आनी ह्या पॉयंटार हनुमंता कळटा की सीता देवीक तागेले वयर विश्वास आयला म्हूण तिगेल्या मुखकमलार तें एक चिन्ह पळोवन हनुमंता कळटा हा तो खंडीत सीता देवीक म्हगेले वयर विश्वास आयला म्हूण आनी त्या टायमार हनुमंतू ते रामान दिलें तें रिंग तें सीता देवी दाखयता म्हळ्यार हें आनीक एक प्रूफ म्हळ्यार रामा दिलें रिंग म्हूण तेन्ना ती पळयली सुद्दा 100% ती कन्विन्स जाता म्हूण आचार्य जन हें सांगता ती हाची विशेषता म्हळ्यार केन्ना आमी गुरुल्या आयकता ती देवाल विशय आयकून आमी कन्विन्स्ड जाता ती की नाही देवाल विश्वास येता आमकां भक्ती करता आनी आनीक मुखार वचुका म्हूण तेन्ना आमी गुरुल्याक भिक्षा निमगेता ती आनी गुरू आमकां राम नाम हरे कृष्ण महामंत्र दिता त्या टायमार केन्ना आमकां देवाल वयर पुरा विश्वास येवन आमकां भक्तीन मुखार वचुका गुरुल्या वैष्णवाल सेवा करता म्हूण दिसता पळय तेन्ना त्या प्रकार कशी गुरू राम नाम दिता तशींच आतां हनुमंतू सीता देवी ते रिंग दिवन 100% तागेले वयर विश्वास येवच तशी करता म्हूण सांगता त्या वयनी थंय राबना हनुमंता दिसता पक्कने आनीक कसले डावट आसल्यार आनीक मुखार वतके आनी तो 2-3 असल काणी सांगता तेंच्यान सीता देवीक 100% कन्विन्स जावयता हनुमंत सांगतके हे सीता देवी तुमगेले वार्डीक जातरी तुमी रथार बैसून तूं आनी राम अयोध्या मिथिला दोकून अयोध्या येता आशिल्लीं पळय तेन्ना तुमी दोग जण रथारी बगलेन बैसून आशिल्लीं ती आनी रामान
तागेले पायया ना हगूर तुगेले पाय आपडल्या म्हूण सांगिल्ले आणि रामाल पाय इतलं मोवाळ आसा आणि इतलं सॉफ्ट आसा आणि ताण तुगेले पायया हगूर म्हळ्यार कोणाक कळनासी निपोवन हगूर पाय आपळके सीता देवीलो रामान रथारी मात सीता देवीले रामाल पाय कशी मोवाळ न्हय जाल्यार सीता देवील पाय इतले मोवाळ की रामाल पाय लागले सीता ते रेड कलर जाल्ले म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार तुगेले पाय आनीक तागेले की ना मोवाळ न्हय देवी म्हूण हनुमंत तशें सांगता म्हळ्यार असल पुरा विषय हनुमंत सांगता कोणाक हे खंयचे विषय खाली सीताक आनी रामाक गोत आसा तांगेर दोग जाण आसून आनी कोणाक गोत ना जाल्यार हनुमंताक गोत आशिल्लें कित्याक की रामान ताका सांगना पुराय आनी मुखारी सांगिल्लें की मुखार एक अशें इन्सिडेंट जाता केन्ना तेन्ना पुरो जावन राम कितले रामा दिसतके ताणें सांगलें की हे सीता देवी हांव तुका कसं कश्ट दिल्लें आसा मेकेलो तूं 14 वर्स तूं 14 वर्स तूं म्हळ्यार इतले रान्ना येवन सफर करता म्हूण कशी करची हें म्हूण तशें पुरा तो सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी त्या टायमार सीता देवी कशी दिसतके आनी राम सांगतके आनी हनुमंत ह्या टायमार मे बी हांव तेका सांगी येता की सीता देवी हांव तुका आत्तां घेवन वता रामा लेका म्हणून तेन्ना ती सांगतके ना हांव तशी येना म्हणून तूं हनुमंत तूं हांव कशी येवची तूं इतलो सान आसा हांव तुगेले वयर कशी बसचें म्हूण म्हळ्यार ती सांगता म्हळ्यार तेन्ना हनुमंत एकदम सान सायजार आसा न्हय कशी व्हरतल तूं म्हाका म्हणून तेन्ना हनुमंत व्हड जावन दाखयता तशी आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हनुमंत तेन्ना सीता देवी सांगतके तूं वायुपुत्र न्हय तूं समुद्रा दुखून म्हाका उखलून व्हरता जोरार वार येना हांव समुद्रा पडला रे ना ना हांव तशी येना म्हूण तशी सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तूं म्हाका उखलून व्हरतना पुरा राक्षस रावण आनी मागशी येवन तुका आनी म्हाका मारल्यार तांणी ना 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 म्हूण मात व्हड विशय सांगता की ह्या रामाले कीर्ती खातीर चांग न्ही हे रामान स्वयं येवन सांगता म्हणून तेन्ना हनुमंता दिसता सीता देवी कडेन तो तेंचे आन्सर एक्सपेक्ट आशिल्लो की रामान येवनूच तिका व्हरका म्हणून आनी हनुमंताक भारी खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा हें आयकून आनी हनुमंत खुशेरी तिका पांय पडून हांसून आपासीक प्रणाम करता तिगेलें उतर आयकून म्हूण सांगिल्लें आसा तशींची सीता देवी संकेतीन त्या चुडामणी ते निप्पोवन दवरलेले ते हनुमंता दिता म्हूण सांगिल्लें आसा त्या चुडामणी म्हळ्यार तिका जनक महाराजान दिलेलें वर्डिके दिवस दिलेलें काय तें आजी आनी तें ती हनुमंता काण दिता म्हळ्यार रामाक कळका न्हय की तूं म्हाका मेळून आयला म्हणून आनी ताका हनुमंताक सीता देवी सांगतके हांव एक तुका काणी सांगता कसो म्हाका आनी रामा मात गोत आसा विंगड कोणाक गोत ना म्हणून चित्रकुटांत आमी ओट्टू आशिल्लीं एक पंता भारी खुशेर ओट्टू बसून आशिल्लीं ती आनी चित्रकुटा सिनरी म्हळ्यार भारी चांग रुपारी चंद कूल टेम्परेचर आसा भारी एक चंद वातावरण आसा तेन्ना दनपारचें टायम आशिल्लें आनी राम सीता देवी पाययारीची अशी न्हिदोन पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी सीता देवी अशी चंदकोन बशिल्ली आसा आनी राम तिगेले पाययारीची अशी न्हिदोन पडला तेन्ना एक कायळ येता आनी बाद दिवचे सुरू करता सीता देवीक आनी इतले बाद दिता म्हळ्यार सीता देवी दुखता ते थोडे रगत वयता ते कोंकिताना म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यार तिका ताका धांवडोच नाका म्हळ्यार राम इतले चंदकोन न्हिदला न्हय ताका बाद जावच नाका म्हणून ती ते आवाज करनाके तेन्ना हगूर राम उखलता ताणें पळयत रे रगत येयला सीताक हें कशी म्हणून आनी ते विंगड काणी आसता जी कायळ कोण आशिल्लो तो कसो नाशिल्लें म्हणून आनी त्या टायमार राम एक तणान तें कशें तागेले एक दोळे मान सोडते कायलेलें तशें पुरा सांगिल्लें आसा म्हूण तें मागीर मुखारी ताची काणी विंगड आसा सो असल पुरा गुह्य जावन आशिल्ली काणी सीता देवी हनुमंता सांगता आनी हनुमंता सांगता की हें रामा वचून सांग आनी हें कशें हें तुका हांव तें भांगर दिलेलें आसा त्या वेळी सांग म्हूण सांग आनी सांगता रामा सांग की 24 hours निद्दांत हांव तुगेले उडगास करता तुगेलें नामस्मरण करता तूं केन्ना येतलो तुगेलें तें चंद रुपारी म्हाका 1 मिनीट वेळ विसरचें जायना आनी आमी इतलें काळ तें ओट्टूंच हें वनांत आशिल्लें तें उडगास कोण कोर न्हू म्हगेलें जीवन चलता आसा म्हणून आनी 1-2 मिनीट तर येवका नजे रावण म्हाका मारतलो म्हूण तशें सांग हनुमंता तूं रामा वचून म्हूण तशें सांगता म्हणचें आसती मागीर मुखारी आतां हनुमंताल जाल्लें मेन काम जाल्लें जाल्यार हनुमंत लेखतके आनीक थोडे एक्स्ट्रा सेवा करुया म्हूण आतां जालें न्हू मेन काम आनी वच्चे पयलीं फुडें थोडे आनीक कसं थोडे सेव करून वचया म्हूण तो दिसके
आणि ते अशोक वाटिका म्हळ्यार भारी चांग चांग ते पुरा थंय झाड आशिल्लें ते पुरा ते झाडां फ्रुट्स खावचे सुरू करता के हनुमंतू म्हळ्यार न्ही ते झाडां फ्रुट्स हे ते पुरा अशोक वाटिका म्हळ्यार ते रावणान फेवरेट गार्डन आशिल्लें त्या गार्डनात फ्रुट्स जावं कसले ते विंगड कोणाक ना ते रावणा खातीर आशिल्लें ते आनी हें पळयता आतां हनुमंत पुरा जेन्ना दिसची तशें जाता न्हू आनी ते फ्रुट्टांनी खावचे सुरू करता ते 3 जेटा पळयत के आनी सांगता के हो काल हांव सपनां पळयलें तशी जाता पुरो ऑयल पळय एक वानर आयला पळय हांगा म्हणून हांव तुमकां सांगिल्लें न्हू सकाळीं स्वप्न आयिल्लें म्हाका एक वानर आसतलो म्हणून पळय तो वानर आयला पळय म्हणून आनी अशी पुरा झाड कान उखलचे सुरू करता ते हेकड तेकड राबिल जेन्ना मारू सुरू करता आनी सीता देवीक म्हणटात पळय मस्त काळ नंतर हास येता काय म्हळ्यार ह्या पुरा अवस्था पळोवन पुरा जेन्ना जाल्यार कोणाक कळूनच न्हू ते हांसला म्हणून ताका ती वरल हगोर तेगेले तोंडा मुखार दवर न्हू भितरी वरला भितरी हांसता काय हें पळोवन पुरो म्हळ्यार हनुमंत तेगेले खातीर स्वल्प टायमा खातीर फुल एंटरटेनमेंट क्रिएट करता सीता देवी हांसून हांसून पूर जाता म्हणून सांगिल्लें आसता भितरी हनुमंताल पुरा कार्य पळोवन कोणाक झाड कोणाक मत्ते मारता कसं जाता आनी त्या टायमार रावणाक न्यूज पावता की अशेंच जाता अशोक वाटिकांत एक वानर येवन पुरा ध्वंस करता असं म्हणून सुरे 10,000 जन सोल्जर येतात के त्या 10,000 सोल्जराक हनुमंत फ्रुट्टान मारून तांकां पेटयत के म्हळ्यार तागेले हातान ते फ्रूट अशें आसता म्हळ्यार ताका बुलेटांनी जावं तलवार जावं म्हूण ना तागेले हातान ते फल आसता पळय त्या फलान ते राक्षसा तांकां मारून घालता के आनी तांगेले पुरा हाताची शस्त्र तागेले बाल्लान पुरा काण घेवन तांगेले मत्तारी आपास मारता म्हणून सांगिल्लें आसा सो सुरे 10,000 जन येतात के मागीर 80,000 जन येतात ती मागीर 1,00,000 जन येतात ती आनी हनुमंत तांकां दोन हातान तांगेले धरून तांगेले मागते धाडून तांकां मारता म्हणून सांगिल्लें आसा मस्त सगळे डिस्क्रिप्शन्स आसा अशोक वाटिकांत हनुमंतान कसं केलें ह्या पुरा राक्षसांक म्हणून आनी त्या टायमार प्रहस्त जांबू माळी तेन्ना तागेलें तो म्हळ्यार केदनाय पिवचे के ताणें जांबू माळीन आनी तागेले घडकड सगळें स्विमींग पूलच म्हळ्यार मदिराच आशिल्ले के ताचे भितरी तो पोणस आशिल्ले के तेन्ना ताका आपोवन हाडटात के बेगी यो म्हणून हे जांबू माळी कसं की एमर्जन्सी सिच्युएशन आसा वचा म्हणून आनी जांबू माळी आनी तागेले 80,000 सोल्जर्स घेवन तो अशोक वाटिका येता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी जांबू माळी हनुमंत आयत राबून व्हड सायजात जाता के आनी हांसता के हनुमंता पळोवन इतलो सान आसा हांव कितलो व्हड आसा म्हणून आनी हनुमंत व्हड जावन दाखयत के व्हड जालेले पेट्टा जांबू माळीक दोळ्याक हनुमंताल दिंबी दिसता के म्हळ्यार हनुमंत तागेल्या किना कितली व्हड जावन दाखयता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी मागीर जांबू माळी उखलता के तागेले नाभी भितर बोट घालता के आनी ताका अशी घुंडयता के अशी चक्र घुंडयतात पळय चेडूं ते गेमारी सुदर्शन चक्र घुंडयल्या म्हणजे जांबू माळी घुंडोवन मारता म्हणून सांगिल्लें आसा असं पुरा विचित्र म्हळ्यार कसं करून हनुमंत पुरा जेन्ना मारचे आसतना म्हळ्यार एकदम आमी कल्पना करूं जायना त्या रुपार हनुमंत हे पुरा राक्षसा मारता मागीर विंगड 7 कमांडर येता ती आनी कोण की व्हड 7 कमांडर येता ती आनी हनुमंत तांगेले तलवार घेवन गळ कट्ट करता के आनी एकल्यान तोंड कान विंगड जनाल देहा फिक्स करता के म्हळ्यार ते 7 जनाल मात्ती कट करून विंगड जनाल देहा फिक्स करून तांकां पेटयता म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार एक कमांडराल मात्ती काण विंगड कमांडराल देहा फिक्स करता तो म्हळ्यार असल पुरा जाता आसता अशोक वाटिकांत कंटिन्युअसली जाता आसा मागीर आनी 5 जनां पेटयता विरूपक्ष येता आनी 4 जनां पेटयता हनुमंतांक दोन मारून समुद्रा उडयता म्हणून सांगिल्लें आसा तेन्ना रावण दिसता काय म्हळ्यार ताका एक पंदा वाल येवन ताका भिवून सोडलेलें न्हू रावण दिसता काय हो वाल जावनय न्हू तो जिवंत जावनय न्हू म्हळ्यार इतली शक्ती वाल एक मात आशिल्ले हो कोण वानर इतलो शक्तिशाली आशिल्लो म्हणून मागीर हनुमंत आपास 80,000 जनां पेटयत के पण कोण के अक्षय कुमार म्हणून तागेले एकलो आशिल्लो ताका पेटयता आनी तो 4 सिंहार बैसून येता काय आनी ते 4 सिंहार बैसून पुरा बाण मारता म्हणून सांगिल्लें आसा हनुमंताक आनी हनुमंत म्हणून अशी म्हळ्यार तागेले तोंडा दुखून घट्टी वारी सोडता म्हणून आनी ते बाण पुरा त्या अक्षय कुमाराक ताका वचून लागता आनी तो मरता म्हणून सांगिल्लें आसा मागीर लास्टारी अशी पुरा मस्त सकट विवरण आसा मागीर लास्टारी मेघनाथ इंद्रजीत येता तोळते रावणाल कितले आर्मी आशिल्ले पळय सायज ताचे 33% जनाक हनुमंतान अशोक वाटिकांतू मारला म्हळ्यार आमी इमॅजिन कल्पना करूं येता इतले समय भितरी हनुमंतान 33% आर्मी रावणाली हनुमंतान अशोक वाटिकांतू मारून सोडला आनी आत्ता मेघनाथ आनी ते मारू आसा हनुमंताक ते ब्रह्मास्त्र ब्रह्मदेव करचे आनी रावणाक कशी पुणी पावका ना
ताकाची हनुमंतू ताका बांधून घालचे सोडता म्हणून सांगिल्लें आसा ब्रह्मास्त्रांत. आनी ब्रह्मास्त्रान ताका बांधून घालता इंद्रजितू ताका रावणाले दरबारा घेवन वता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी रावणाक पळयत की हो इतलो काळ लढाई कार न्हू हें करून आयला हो वानरू जाल्यार अशें दिसना की म्हळ्यार नॉर्मली लढाई आनी दोन क्षत्रिय येतात तांणी चिक्के सॉल्व जातात न्हू म्हळ्यार हुमेन वता ती आनी म्हळ्यार एक टायर्ड जाता ती. जाल्यार हनुमंता पळयल्यार कसं की रावणा कंटिन्युअसली न्यूज येता आशिल्लें की हो लढाई करता आसा 80,000 जना मारले 1,00,000 जना मारले जाल्यार इतलो तेजस्वी दिसता असो आनी एकदम फ्रेश दिसता असो. आनी भितर हाडली सिता रावण आयले सिता हनुमंत गट्टी म्हणटा काय जय श्री राम म्हूण आनी सांगता काय हनुमंता रावणा सांगता काय कोण तूं म्हळ्यार दासोहम कौशलेंद्रस्य म्हणून म्हळ्यार हांव ते कौशल्याल पुत्राल दासू म्हणून सांगता काय. आनी सांगता काय वालीन कशी रामान कशी वाली मारला तशी राम तुकाय मारतलो आनी हांव केलें पराक्रम पळयला ना तुवें रावणा हांव पुरा पशी विकेस्ट म्हळ्यार मेगेल्याकिना पुरा चड बल आशिल्ली वानर आसा ती हांवें शिकोवन सोडला जाल्यार विंगड जनान आयले तुगेली अवस्था कसन जातली म्हणून रावणा सांगता काय. आनी तुगेलें आनी आनी ते सांगता काय की आतां आनी ताका थोडे इन्सल्ट करचे पडले. रावणाल सिंहासनाकिना चड तागेले बाल्लान तो वयर पोजिशनार बसता म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार हनुमंताचे इन्सल्ट फील जावका की तागेले वयर दोकून तो उलयता असो म्हणून. आनी आतां हनुमंताक कोप येता आनी तो सांगता काय की हाका मान सोडका म्हणून तेन्ना विभीषण सांगता काय ना दूत जावन आयिल्ले जना मारूं नज. रावण सांगता काय आनी कसं करचें तेन्ना तो सांगता हागेले इतलो व्हड बाल आसना आनी ताका मस्त घमंड ताका भारी एक ताका अहंकार दिसता तागेले बाल्ला वयरी त्या बाल्लाका जोडोवन सोडया म्हणून अशी तो सांगता आसा. आनी फुडें एक काणी आसा केन्ना शिवान सांगचें आसा की तागेले पुरा जनाक भक्तांक की हांव मुखार सुनू ईश्वरान की मुखार सुन हांव रामायणांत हांव हनुमंत जावन येवचें आसा म्हणून तेन्ना पार्वतीन सांगचें आसा की म्हाका येवका तुगे लोटू म्हणून. तेन्ना देव सांगता की हे पार्वती हांव ब्रह्मचारी जावन आसा तूं येवचें जायना तूं म्हणून. तेन्ना ना म्हाका येवका म्हणून. तेन्ना शिव पार्वती सांगता की जाय तर तूं मेगेल बाल जावन येय म्हणून. म्हळ्यार हनुमंताल बाल म्हळ्यार पार्वती देवीची आनी हनुमंताल बाल्लान कसन पराक्रम जाल्लें आसा रामायणांत आमकां पुराण करता आसा की पार्वती देवील सेव आशिल्ली रामान आनी सीता खातीर त्या बाल्ला रुपार. आनी मुखारी हनुमंतू आतां आनीक सेव करचे वता मुखार सुनू आनी सीता देवी कळटा की आतां हनुमंत कसन की करता म्हणून ती देवी न्हय आनी ती अग्निका म्हळ्यार ती कळटा की न्यूज येता की पुरा कडेन म्हळ्यार अशोक वाटिकांत न्यूज कळटा की हनुमंताल बाल्ला उज दिता ती म्हणून. आनी हनुमंताक बाल्ला उज दिता म्हणून कळ्ळें सिता सीता देवी आनी पुराजन ते राक्षस आसतात की अशोक वाटिका पळय हळू कसन की करता आशिल्लें न्हय आतां ताका बाल्ला उज दिता आसा ती म्हणून. तेन्ना सीता देवी अग्निदेवा प्रार्थना करता की ताका कांय जावचें नज म्हणून. आनी अग्नी नॉर्मली कसन जळयता न्हय जाल्यार हनुमंताल बाल्लार अग्नी आसतना ताका भारी ते कुलिंग इफेक्ट येता की शीतल जावन ती अग्नी आसता की म्हळ्यार बाल्ला उज लागला म्हणूय कळना म्हणून म्हळ्यार सीता देवीन प्रार्थना केलेले खातीर. आनी तो ते जळयतना अशोक वाटिका आनी विभीषणाल घर सोडून ताण सगळे लंका जळोवचे आसा आनी ते सुवर्ण लंका न्हय पुरा भांगराचे पुरा जनान माड पुरा भांगराच के त्या घरांत सुवर्ण आनी ते पुरा भांगर मेल्ट जावन रोडार पडता आस ते उज्जैन आनी ते उज्ज आनीके जोडचे खातीर म्हळ्यार पुरा देवी देवता रावणान थंय बांदून घालेले न्हय. इंद्रान केन्ना पावस घालचे खंयचे उदकाचे न्हय जाल्यार आनीके जोड म्हणून इंद्र तेल्लाच पावस पेटयत के आनी ते शिव ते आकाशार तांडव नृत्य करता हनुमंतान ते लंक जळयतना ते ईश्वर आकाशान तांडव नृत्य करता की खुशेरी हें पळोवन. तसले नमुने एक परिस्थिती पळयता आमी देवी देवता कशी हनुमंतान लंका जळयतना कशी तांणी पुराजन भाग घेता आशिल्ली ती म्हणून पुरा देवी देवतान तांगेल रुपारी हनुमंता हेल्प करता आशिल्ली की लंका जळयतना कांय नासल्यार शिवा म्हणके तांडव नृत्य करून खुशेरी दाखयता आशिल्ली की कशी तांणी ते सगळे जोडून वचो म्हणून. आनी हनुमंतू मागीर म्हळ्यार पुरा प्रकाराची ते एक कार्य ते जत्ता जोडून वता आनी सीता देवी ते न्यूज कळटा आसता आनी सीता देवी तिके पूर्ण मनान मनस्पूर्वक जावन हनुमंता आशीर्वाद दिता की अशी तूं देवाल सेव करून म्हाका आनी रामाक कसन तूं एक संतोष दिल्लो आसा तुगेल्या म्हणके भक्त आमगेले कोणी ना म्हूण सीता देवीक बना येता म्हूण सांगिल्लें आसा.
कसं की ती भारी कश्टार आशिल्ली ह्या टायमार येतोळते जाल्यार हनुमंतान येवन ते एक सिच्युएशन अशी चेंज केले एक दिवस भितर की सीता देवी मनान तितले खुशी जाता आणि ती पुरा रामाक फुल्ली एक ब्लेसिंग्स दिता म्हणून सांगिल्लें आसा ह्या सिच्युएशनार आणि थंय दोकोन हनुमंतू मागीर ते जोडून जाता आणि पुरा आपास वता आणि ह्या पण आपास मैनाक पर्वतान राबोवचे आसके हनुमंताक ह्या पण काम जाला ना ताका हनुमंत मैनाक पर्वता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ बैसून मुखारसून वता म्हणून सांगिल्लें आसा सो ह्या प्रकाराची लीला संक्षिप्त रुपार सांगिल्लें आसा जाल्यार रामायणार भारी चंद रुपार ह्या पुरा वर्णन केलेलें आसा हनुमंतान ते एक दिवस भितर ते कशी पुरा सगळें एक सिच्युएशन चेंज केलें रामायणांतू म्हणून ताकाय सुंदरकांडाचे एक व्हड प्रभाव आणि हनुमंतू थंय दोकोन किष्किंधा वचून पावता थंय गेल सिता हनुमंता दूर दोकोन पळयलें सिता पुरा जन वानर आशिल्ले ढोल वाजूचे सूर करतात के नांचे सूर करतात के म्हळ्यार व्हड प्रोसेशन जाता के आतां हनुमंत येता आसा म्हणून आणि ते दधी मुख म्हणून एक गार्डन आशिल्लें थंय पुरा वचून तांणी पुरा फल फूल कुडके करून ते गार्ड सोडना के तांकां आनी ते सुग्रीवान पर्सनल गार्डन आशिल्लें कशें अशोक वाटिका रावणाल गार्डन पळय तशी ते सुग्रीवाल गार्डन आशिल्लें जाल्यार पुरा वानर वचून ते फ्रूट काडून झाड हुमटोवन जाल्यार सुग्रीवा कांय नॉर्मली अशें जालें जाल्यार सुग्रीवा कोप येता आशिल्लें जाल्यार हनुमंत तापास येता म्हण अशें पुरा जाता म्हण तो वयर bayna के आसो कसन जावं ते कुडकी करून ती खावन ती कसने जावं आजी म्हणून आज हनुमंत तापास येता आसा म्हणून आणि पुरा जनान तो येता येता पुरा जन हनुमंता निमगितात के कसन जालें आणि हनुमंत पुरा सांगच्या सूर करता चमकता सांगता अशी जालें तशी जालें अशी जालें तशी जालें म्हणून आणि आता तो रामाल्या पावून जातरी सीताक रामाल कथा केलेलें तशी रामाक सीताल कथा करता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि रामाक ह्या पुरा आयकून इतली खुशी जाता ह्या सीताल विशीं आयकून आणि त्या हनुमंतान तें दिल्लें आसा तें पुरा ते चुडामणी आणि ते सीता देवीन सांगिल्लें तें उतर पुरा रामा सांगता आणि हनुमंत रामाल दोळ्या दाखून अश्रू येता म्हणून सांगिल्लें आसा आयकून ताका तो हनुमंत सांगता काय म्हळ्यार राम आणि सीता म्हळ्यार हनुमंता खातीर आवस बापूस न्हू नॉर्मली हनुमंता राम सांगता काय की अशी आसता आमगेल खातीर की आवस बापूस रीण केन्ना चेडूं पावोवचें जायना म्हणून ताणें कितले ट्राय केल्यार वे तशें आवस बापूस स्थान अशें आसता की चेडूवान कितलें तांगेल सेव केल्यार वे तांगेल रीण तांकां चुकोवचें जायना म्हणून जाल्यार हांव आनी सीता असल आवस बापूस की म्हाका तुगेल तसल चेडूवान आमकां केन्ना रीण पावोवचें जायच ना म्हूण हनुमंता सांगता म्हणून सांगता आणि हनुमंता सांगता काय हे हनुमंता म्हाका तुगेलें दिवचें कांय ना आणि हांव एक्क कोरे पोटोवन मात धोर येता म्हूण अशें पोटोवन धरता म्हूण आनी आलिंगन करून हनुमंताक पोटोवन धरता म्हूण सहस वदन तुमरो यश गावें अस्कय श्रीपती कंठ लगावें म्हण अशें पोटोवन धरता म्हूण सांगिल्लें आसा आणि तो सांगता आणि हनुमंताक पोटोवन धरले सीता एक्क मन आयता काय ह्या सीता देवीला आशीर्वादूची म्हाका मेगेल वयरी की आज रामान म्हाका पोटोवन धरलें आणि तो सीता देवीला उडगास करून तिका प्रणाम करता आसके रामान पोटोवन धरतना हे देवी हो तुगेल आशीर्वादूची की असल स्थान म्हाका मेळना की आज रामान म्हाका पोटोवन धरलें म्हणून तो सीता उडगास करता म्हणून सांगिल्लें आसा सो ह्या प्रकारार हे चंद वर्णन सुंदरकांडाचें आशिल्लें हांव हांगा रापयता आणि हे आतां फायनली हे क्वेश्चन आशिल्लो सुंदरकांडात सुंदर कोण म्हणून कोणाक आनीक गेस करता की लास्ट गेस हनुमंतू ओके एक गेस सांगला हनुमंतू आणि कोणाले गेसेस की सुंदरकांडांतू सुंदर म्हळ्यार हनुमंताल भक्ती म्हणून सांगिल्लें ताचे खातीर हे सुंदरकांड ही हनुमंताल भक्ती ताणें ते दाखयलें प्रदर्शन सीता देवील आणि रामाल खातीर तो कसने करूं तयार आसा देवाल खातीर आणि ताणें ते कशें एक सौम्य भावारी कसन जावं कशें सांगलें सीता देवीन हनुमंतान निमगेलें के तो इतलो सान आशिल्लो व्हड गेलो न्हू तुगेल रियल सायज कसं ना म्हणून एक पंत सान आसा एक पंत व्हड आसा तेन्ना हनुमंतान सांगचें आसा की रामाल आणि तुगेल सेव करच्या खातीर कसन सायज जावका ते हांव जावचें तयार आसा म्हणून सान जावं केल्यार सान व्हड जावं केल्यार व्हड म्हळ्यार ते एक दाखयता ती की एक निजळ जावन आशिल्लो भक्त म्हळ्यार देवाल सेवे खातीर ते कसन परिस्थितीन कसन करता ते करचे तत्पर आसता ती म्हणून हनुमंतान दाखोवचें आसा आणि ह्या प्रकाराची आमी पळयल्यार सीता देवीक हनुमंताल दोळ्या पळोवन कळटा काय म्हळ्यार सांगतात न्हू कोणाले दोळ्या पळयल्यार कळटा तांगे फिलिंग्स कसं ना म्हणून आयज आर लायक द विंडोज टू द हार्ट म्हणटात पळय
आणि सीता देवी ते लक्षण पळून कळत की हागेलाय खातीर हागेलाय रामाल खातीर इतलं भक्ती आसा की ते विंगड कोणाक हे सगळे सृश्टीन तो हनुमंताल भक्ती रामाल खातीर ते कोणाक ना म्हाका काय तितली भक्ती ना कशी हनुमंताक रामाल खातीर आसा म्हूण सीता देवी दिसता म्हूण सांगचे आसा आणि ती एक प्रकार मेल्ट जाता म्हूण सांगिल्लें आसा हनुमंताल भक्ती पळोवन म्हळ्यार रियल भक्ती सुंदरता म्हळ्यार ते भायली रुपार न्हय ते आमगे भितर देखून आमी कशें भक्ती आसा पळय तें सुंदरता देवी पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा प्रभुपाद स्वाम्यालें तांगेली एक शिष्य आशिल्ली ती यंग तिने दीक्षा घेताना ती भारी चंद आशिल्ली ताकाची तिगे नांव दीक्षा दिताना प्रभुपाद स्वाम्यान रुक्मिणी देवी दासी म्हूण घालली म्हळ्यार रुक्मिणी देवी इतली चंद आशिल्ली शिशुपाल हस्तेर देखून पळोवल तिगे चंदाय पळोवन म्हळ्यार इतली चंद आशिल्ली की शिशुपालाल बोध चुकलो इतली चंद आसली म्हूण पळोवल म्हळ्यार तितली चंद आशिल्ली म्हणून जाल्यार प्रभुपाद स्वामी सांगता ती हांव तुका रुक्मिणी देवी दासी म्हूण नांव कशें दवरलां शिशुपाल चंदाई म्हळ्यार रुक्मिणी देवी कशी ती भक्ती आशिल्ली पळय ती सुंदरता तुगेले भितर येवका रुक्मिणी भायल्या दृश्टीन तूं कशी चंदी आसची जाल्यार तुगेली भक्ती वे रुक्मिणी देवी म्हणजे सुंदर जावका म्हूण तशींच ह्या प्रकारार पळयत सुंदर कांड म्हळ्यार सुंदर कांड म्हळ्यार राम हनुमंताल भक्तीची ताचे खातीर हें सुंदर कांड म्हूण सांगेत अशी सांगिल्लें आसा की सुंदर कांड आयकलें जेन्ना कसलेय मनांत कसलेय इच्छा आसल्यार ते देव चलोवसून दिता जाल्यार आमी कोण भक्तीन तूं आसता ती भक्तीन मुखारसून वचपा म्हण इच्छा पावता ती आमी विंगड कसलेय मागून घेवचें ना कशें हनुमंतान मागून घेतलें की हे देवा हे रामा हे सीता तुगेली भक्ती आनी तुगेले सेव करता तसले भाग्य मात जावका विंगड पुरा देव चलोवसून दिता म्हणून आमकां विश्वास आसूं सो त्या प्रकाराचे आमी आज 2 सेशनांत तूं संक्षिप्त रुपारी सुंदरकांड मेन डिटेल्स आयकलें आसा आमी हनुमंताले रामाले सीताले तांगेले चरण कमलार प्रार्थना करुया की कसले आमी आयकलें हांव सांगिल्लें चूक आसल्यार आमी कसले चुकून आसल्यार देवान आमकां क्षमापण कोण दिवका आनी त्या प्रकारार जी आमकां देवाले हनुमंताले रामाले सीताले खंयचीच रुपारी सेव करचो भाग दिवका सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हांव एक 2 मिनिट रिकॅप करता क्विकली सो आज केलेलें म्हणून सो त्या प्रकारार आमी सेशन स्टार्ट करताना आमी स्टार्ट केलें नापास की सुंदरकांड सुंदर कसं लायक म्हणून आनी मुखार आमी पळयलें कशी हनुमंतू सीता देवी पळयता सीता देवी भारी कश्टार आसता आनी कशी वाल्मिकीन चांग रुपार सीता देवी पुरा वर्णन केलेलें आसा ती कशी आशिल्ली म्हणून पुरा नमुने विचित्र राक्षस आसता थंय जाल्यार सीता देवी हनुमंतू तें पुरा चिन्ह पळोवन पळयता की सीता देवी दोळ्यान तूं रामा खातीर विश्वास आशिल्लो त्या विरह रुपा निमित्त ती वीक जावन आशिल्ली जाल्यार तिगेलें धैर्य आशिल्लें असल पुरा राक्षस ही रावण येवन ती केन्नाच एक भिवयता आशिल्ली ती सायकोलॉजिकली पुरा रुपार ती भिवयता आशिल्ली ती जाल्यार तिणें धैर्य सोडणी आनी तिका विश्वास आशिल्लो की राम खंडीत येतलो म्हणून आनी त्या प्रकार हनुमंत आयलो रामान मेसेज घेवन आमी ते डिस्कस केलें गुरु म्हळ्यार वैष्णव म्हळ्यार तशींची देवाल मेसेज घेवन आमगेले येता ती आनी आमकां देवाल वयर विश्वास येवच तशी तांणी उतर उलयता ती तशींच हनुमंतान रामाल विशीं डिस्क्रिप्शन दिलेलें सांग आशिल्लें की सीता देवी आशिल्लो मेगेलो बॉम्ब म्हणून जाल्यार म्हाका हागे रामाल विशीं इतलें गोत ना हाका कितलें गोत आसा म्हणून हनुमंता तिका पळोवन दिसता काय आनी केन्ना हनुमंता कन्विन्स जाता की सीता देवीक कळ्ळें पुरा मेगेल विशय तेन्ना तो आनीकय रामाल विशय सांगता म्हळ्यार गुरूक आमकां देवाल विशय विश्वास जायला दिता गुरू वय आमकां राम नाम दिता आमकां नाम दिक्षा दिता त्या प्रकारार आमी पळयत म्हूण सांगिल्लें आनी मुखारी ते रावणान थ्रेटन करचें आसा आनी हनुमंत मुखार येवन पुरा त्या रामाल विशय सांगचें आसा आनी तशींच मागीर रामान आनी सीतान ते कशें एक तें सूक्ष्म जावन आशिल्लें गुह्य जावन आशिल्ले विशय तांकां कळटा आनी देवीक आनीकय विश्वास येता हनुमंता वयरी आनी देवी वय तिका चुडामणी आनी ते दिता की तूं रामाल्या वच म्हणून आनी पूर्ण रुपार तिका आशिर्वाद दिता की तूं कशें तुगेलें रामान तुका दिलें कार्य तें सफल जावका म्हणून आनी मुखारी हनुमंतू सांगिल मात्र न्हय आनीकय तो कशें सेव करचें वता म्हूण आनी सीता देवीक खुशी जावच तसं पुरा ते राक्षसा आनी मारता थंय फल फूल कारण अशोक वाटिका फुल्ली डिस्ट्रॉय करता म्हळ्यार 1 घंटा फुडले आशिल्ले अशोक वाटिका आतां ताजे पुरा म्हणटात पळय चेंज जाता झाड मोण घालल्या फ्रुट्टा पुरा म्हळ्यार रावणान ते पुरा एक करता आनी ऑलमोस्ट 33% रावणान आर्मी ते 1 घंटा 2 घंटे भितर हनुमंत डिस्ट्रॉय करून सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा
आणि मुखार हनुमंताक बांधून इंद्रजीतू घेऊन वत्ता दरबारांतू थंय हनुमंत सांगता की हांव दासो हम कौशलेंद्रस्य आणि रामा सांगता रावणा सांगता की तू सोडी पूर जालेल पूर आता शरण यो तू रामाल्या म्हणून म्हणजे वाली म्हणके तुगेले वय अवस्था जावचे असं म्हणून जाल्यार ना रावणा कळना तें बाल बाल लावच दिता आणि बाल लावच दिलेल खातीर हनुमंतान मागीर सगळ्यांची जोडून घालचे आसा पुरा देवी देवतांनी हनुमंतान केलेली ती सेवा कशी आमकां हनुमंतान दाखोवन दिलें की कोप वय आयल्यार ते देवाल सेवेंत कशी यूज करूं येता म्हूण हनुमंत कोपार आशिल्ले जाल्यार कोपांतूय ताणें देवाल सेव करून दाखयली म्हूण आमगेल कोप म्हळ्यार विंगड जनावर हांवें द्वेश येता जाल्यार हनुमंताल कोप म्हळ्यार त्या वेळी देवाल सेवेंत तूं उपयोग जाता म्हळ्यार हनुमंताल कसं एक एक्शन एक थॉट अशी ना कसं रामाल सेवेंत युटिलायज जायना इन एवरी वे ही इज परफेक्ट कसं एक कसं हनुमंताल ना की आमी पॉइंट आउट करूं येता इन एवरी वे ही इज परफेक्ट ताजे खातीर रामाक आनी सीताक हनुमंता वयर इतलो संतोष आसा आनी तागेली भक्ती ती सुंदर भक्ती ताजे निमित्त एक सुंदर कांड म्हूण सांगेत हरे कृष्णा हांव हांगार आपयता कोणाक कसं कॉमेंट जावं कसं करता जाल्यार करूं येता कसं आसलें गायत्री माताजी तुमकां कंक्लूड करता जाल्यार करूं ओके हरी हरी बोल प्रभुजी बारी चंदकन एक्सप्लेन केलेलं आसा कोणाक कसले क्वेश्चन्स असल्यार तुम्ही चॅट बॉक्साक घालयता जावं अनम्यूट कर निमगू येता म्हाका दिसना कोणाक क्वेश्चन आसतले म्हण प्रभुजी तुम्ही तितले चंदकन एक्सप्लेन केला आयचे आणि मागीर एक लास्ट एक इन्सिडेंट सांगता इन केस समवन वॉन्ट्स टू कॉमेंट की राम सांगता की हनुमंता तू जळेल मू सगळी लंका एकल्यानं जळेल मू रे तू सगळी लंका कशी केली तुवें म्हणून तेन्ना हनुमंत सांगता की रामा तुवें केलेलें अशी न्हय की हांव जळयलें त्रिजटाल मन आनी तुवें नव घालेलें की एक वान रेवन जळयतल म्हणून त्रिजटा तें स्वप्न कशें येवचें हांव थंय वचून राबिल मात आनी सगळे बाल्लाक आंगवाल बांदून तेल सगळे लंकाचे पुरा तेल समाप्त जावं तें मागीर जळयलें आनी म्हाका कांय जाय न्ही तें कोण पुरा अरेंज केलें रावणान मात तें कोण घालेलें थॉट की मागीर बाल जळोवका म्हणून तुवें न्हय आनी हांव खाली हेकड तकून तेकड उडकी मारलेली पुरा जळ्ळें ऑटोमॅटिकली रामा सांगता की तुवें न्हय जळयलें हांव कांय करनी हांव हेकड तकून तेकड उडकी मारली तेन्ना रामाक हांस येता तेन्ना आयकून हागेले उल्लोवचें जायना कसन सांगल्यार यो एक सांगता आप्पा असो म्हूण रामा दिसता हरे कृष्णा प्रभुजी तुम्ही एक्सप्लेन करतना आमकां अशी पिक्चर येता आशिल्ल्या पुरा जे आयकता मात्र ना आशिल्लेंची आमी पुरा आय थिंक एवरीवन पुरो जन त्याच करता आशिल्ले म्हणून सिरियल आतां इतली डिटेलार दाखयली प्रति एक राक्षसाल नाव सांगून तांगेले डिस्क्रिप्शन हांव इमॅजिन करता आशिल्ली कशी दिसता आशिल्ली ती कशी दिसता आशिल्ली म्हणून भारी चंद कन्न सांगला प्रभुजी कोणाक कसले क्वेश्चन्स आसा सिरियल सांगिशिल्ल्यान सिरियल जो आनी सांगिशिल्ल्यान आजी कडच्यान आयकले न्ही आशिल्ले ते एक विंगड एक्सपिरियन्स आणि प्रभुजी केन्ना एक्सप्लेन करता तेजे डीप मिनींग तेजे टीचिंग्स बी सांगून आमकां कळटा we not only recollect but we understand in a very very better way and with useful way म्हणटा पण हनुमंत बाल आणि तो म्हळ्यार शिव पार्वती म्हणून म्हाका अजून पर्यंत म्हाका गोत नाशिल्ले so certain things and it's really wonderful session thank you so much Prabhuji हरे कृष्ण माताजी Why Prabhuji? Absolutely Mataji. Thank you Prabhuji. Hare Krishna. Chat box are okay. कसले क्वेश्चन्स ना प्रभुजी कंक्लूड करचवा जय माता हरे कृष्ण पूरा जनक धन्यवाद Okay, हरे तुमगे कृष्णा. हरे कृष्ण तपोवनां हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहरणं चेतदी रामायणम् एकश्लोकी रामायणम् हरे कृष्णा
आयच्या एक्सप्लेनेशन नंतर भारी खुशी जातस प्रभुजी. तुमका खूप 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 धन्यवाद. पुरजनाल तर्फे नाव सांगतस. आज ಸ್ವಲ್ಪ अनाउन्समेंट अनाउन्समेंट करता. पाई 7:30 व्योमासुर उद्धारस हिज ग्रेस विश्वांभर प्रभुजी हानी सांगू येत तसची. तशीची नेक्स्ट वीक लास्ट सेशन युद्धकांड हर ग्रेस मोह विमोह माताजी आणि हर ग्रेस विमला अमल सीता माताजी येत तसची सांगू का. 8:30 त्या क्लास असता मंडे वेनसडे आणि फ्रायडे. तशीच नेक्स्ट सॅटर्डे डेमॉन्स इन वृंदावन लीला गोवर्धन लीला सांगू का हिज ग्रेस विजय गोविंद प्रभुजी येत सची. आणि एकादशी संपूर्ण रिसाइटेशन तुम्ही पुरा पळेला असतल्या आटारी. सो 12th मेक कोणाक पुरा रिसाइट करोस की तुम्ही भारती पै माताजी जो विद्या पै माताजी जो माया माताजी तुमगे नाव दिवेत. हरे कृष्णा. पुरजना लिहा असल्यारे मी नरसिंह आरती करनो कन्क्लूड कर्या. आज नरसिंह आरती सांगू का स्वाती कामत माताजी येत सची. ओवर टू यू माताजी. तुम्ही सांगा. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युर्नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपो दक्षः शीलतङ्कानकालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृंगार दालिका हिरण्यकशिपो तनुभृत्या केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद. विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय. कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. भक्त शिरोमणी प्रल्हाद महाराज की जय. तुमगेल पुरा आज्ञा असल्यारी आम्ही आयच्या प्रोग्राम हांगा एंड करेता. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. सगळ्यांक आयची सेशन जॉईन केलेल्या का थँक्यू म्हणता सर. धन्यवाद पुरजनाक. हरे कृष्णा.